येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवे गायच्यो हेडलायन्स. काणकोण नगरसेचे तळ्याचे जाल्ले सोबितीकरण. थोडेच दीस चल्लो तळ्याचो शो. आता कुशीच्या घरातले बुरशें उदक लागला साठवपाक. बदकांनी सोडला जीव. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. इतिहासीक काब द रामाक पर्यटक राम राम करपाचे वाटेर. कसल्योच ना मुळाव्यो साधन सुविधा. टॉयलेटीच्योय भयो भयो. किल्लोय पिरंगता दुरुस्तेक, सांगता रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमदाराच्या सेटलमेंटान सोंपलो ना धारगळच्या अपघाताचो अध्याय. काँग्रेसीचे संजय बर्डेन आरटीओ विरोधात पेडणे पोलिशेत केल्या कागाळ. गुन्हेगारांची मस्ती जिरोचे बदला मंत्री आमदार खंय टिफिन पे चर्चात गुल्ल. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सेटलमेंटान शुक्रारच्या धारगळ पेडणेच्या अपघाताचो अध्याय सोंपोंक ना. काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन आरटीओ विरोधात पेडणे पोलिशेत कागाळ नोंद केल्या. अपघाताक जबाबदार असलेल्या अशोका बिल्डर्सच्या ओनराक कस्टडीत घेयात अशें तो मागता. जाल्यार एक्टिव्हिस्ट शंकर पोळजीन राजकारण्याबरोबर आरटीओक खर शिटकावणी दिल्या. मोपा विमानतळार वचपाक धारगळ सुकेकुळन ते विमानतळा मेरेन रस्तो लिंक करपी उड्डाण पुला कडेन शुक्रारा भिरांकूळ अपघात जालो. मोपाचे काम करपी ट्रका पोंदाक नामदेव कांबळी हो 63 वर्सां पिरायेचो जाणटो जाग्यारच खल्लास जालो. स्कूटरीचेर फाटल्यान बसलेलो काशीनाथ शेटये जखमी जालो. तिडकिल्ल्या लोकांनी जाग्यावयल्यो 2 क्रेनींक उजो लायलो. पूण लोकांक खरो दग लागलो तो थळाव्या आमदाराचे करणेक लागून. कंत्रात घेतिल्ले कंपनीक वाटोवपाच्या बोवाळांत आमदारान सेटलमेंट केले म्हणत लोकांनी तिडक उक्तायली. ताचे पडसाद दुसरे दिसाय उमटले. नॉर्थ गोवाक जो भाऊ जो इलेक्शनाक रावंक करता तो खंय गेलो? भाऊ खंय गेलो? जे जेवण ते खाऊ जे आहा थंयसर थंय तुमी गेल्यात. टिफिन बेचारच्यात तुमी थंय चालू आसा. अरे हांगा एक्सिडंट जाला. तुमी बेगीन बेगीन इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें उद्घाटन जे केलेले आसात न्ही गे काल बेगीन बेगीन, आनी आतां तुमकां बेगीन बेगीन तो कंप्लीट करपाक जाय आनी बेगीन बेगीन लोकांक जिते मारपाचे. आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हे सांगता, जो कंपनीचो डायरेक्टर अशोक बिल्डर जो आसा न्हू तेका काडून आज भितर उडोवंक जाय आसलो. तेका तो आज मोकळो भरता. ड्रायव्हरूय ना. तेंचे व्हेकल हांगा आसा. जे मनीस तेंचे आसा न्ही, सर्वसाधारण गोंयचो मनीस जर मेल्लो खून करून जर कोण गेलो, घरांतले तुमी मनीस हाडटात आनी पोलीस स्टेशन हाडून बसयतात. तांकां हाडून तुमी कित्याक हाडून बसोवंक ना? कोणान तरी चीफ मिनिस्टराक फोन केला आसतलो, स्थानीक आमदाराक फोन केला आसतलो, कोणा मिनिस्टराक तरी फोन केला आसतलो, जे कोणी ताका टेंडर दिला आसतलो ताका फोन केला आसतलो, आनी तो बिंदास भोंवता. ताका आयज भितर उडोवंक जाय आसलो. कालच्या घटनेचो निशेध करता आनी हांव मिस्टर कांबळीक जे कितें मेळोंक जाय मानधन तें मेळपाक जाय म्हणून सरकारा कडेन डिमांड करता आनी जाता इतले बेगीन मेळोंक जाय म्हणून डिमांड करता. तेच्या फॅमिलीक जे जे कितें सवलती मेळोंक जाय ते ताका मेळपाक जाय आनी अशी परत घटना घडोवंक जायना. आनी आरटीओक सांगता तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. जेन्ना भायले गाडये गोंयांत कामाक येतात न्हू ते इन्शुरन्स भरतात काय पळोवंक जाय. तेंचे बाकीचे डॉक्युमेंट्स ते तूं चॅक करपाक जाय, आरटीओन चॅक करपाक जाय. हे तुमची हलगर्जीपणां आनी तुमच्या हलगर्जीपणा खातीर आमचो मनीस मेलो काल. प्रश्न फकत पेडणेचोच ना. सगळीच कडेन सामान्य मनशाची सरकारान फकाणां करून सोडल्यात अशे आरोपय आता एक्टिव्हिस्ट करपाक लागल्यात. सर्वसामान्याचे श्राप राजकारण्यांक लागतले. तांकांय तशेंच भोगचे पडटले जे सत्तेच्या नांवान तांणी सामान्यांक भोगयला. गोंयचो एक्टिव्हिस्ट शंकर पोळजी पोटतिडकीक वाट मेकळी करून दिता. अरे नरभक्षी मरे तुम्ही, नरभक्षी मरे तुम्ही. जे पॉलिटिशियन तुम्ही, जे सरकार, जे पार्टी आमचे पर्यावरण वाचोवपाक शकना, जे आमचे म्हादई वाचोवंक शकना, आमचे उदीक आमकां दिवंक शकना, राज्य करतले तूं आनी शी तुमच्या अकलेचेर, तूं आनी शी तुमच्या अकलेचेर, आमच्या लोकांच्या मड्याचेर तुमची आयज ही सत्ता उबी आसा. आयची सत्ता आमच्या लोकांच्या मड्याचेर उबी आसा अशें हांव छाती ठोकून सांगूंक शकता. ईच एंड एवरी गोंयकार फाल्यां नेक्स्ट डे वचून आझाद मैदानाचेर बसलेलो आसता न्याय मागपाक आनी सरकार चलयतात तुमी फकाणां करून सोडल्यान तुमी आमच्या लोकांची. कितें रे मोपा एअरपोर्ट तुमकां जाय आसलेलो, तुमची तान भागोवंक जाय आसलेलो, तुमकां फुडें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाय, कसिनो लॉबीक जाय आसलो, बिल्डर लॉबीक जाय आसलेलो, ड्रग्स लॉबीक जाय आसलेलो, प्रॉस्टिट्युशन लॉबीक जाय आसलेलो. कितें तुमकां जाय आसलेलो, आमकां गोंयकारांक नाका आसलो. आमी गोंयकारांक डिमांड करून आसलेलो मोपा जाय म्हणून. आनी झाडांची कत्तल करून, जनावरांक
लोकांक बेघर करून पशु पक्ष्यांक बेघर करून रस्त्यार येतात ते श्राप दितात ते गांवांतल्या लोकांनी ते सगळं तुमकां श्राप सोडला रक्ताचे पाणी जावन मरतले म्हणून अशेंच मरतले तुम्ही मरतले आमच्या लोकांक मारून उडोव नाका तुम्ही मरतले कळ्ळें तुका हो जो श्राप तेंच्यांनी सोडला न्हू सगळ्या गोंयच्या पॉलिटिशियनांक जेंच्यांनी मोपाचें समर्थन केलां आनी आयज आमच्या लोकांचे रक्त पितात तुम्ही गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. शेनवारा दिवचल बोड्डे वाठारात बांयत पाडो पडलो. थळाव्यांनी तेका पळयतकच उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिली. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी JCBच्या आदारान तेका वेवस्थीत वयर काडलो. पळयात पुराय बातमी. आठांक कॉल येयले की हांगा एक पाडो पडला सारकल कन्स्ट्रक्शना कडेन बोड्डे आमी रोखडोच टर्न आवट केलो आनी हांगा येवन पळयताले तो पाडो जितो आसलो भितर बांय रोखडेच आमी स्टार्ट केलें काडपाक तेका आनी ती हेल्प आमची JCB हाडली आनी तो तेजो ओनराक सुटलो पडलो वयर घातलो. तो मारपाक धर येतालो पयर आमच्या ऑफिसा कडेन बसलो तितल्यान आनी बायकचेर लक्ष मारलो की म्हाका बायकचेर वयर सामान आसा दिसूंक ना म्हणून हांव बायक कडेन घेवन वचोन पळय जाल्यार भितर गाय पडलेली आसली. तितल्यान हांवें पात्रांक कॉन्टेक्ट केलो. पात्रांक म्हणलो पळय कशें कितें तें. मागीर हांवें ते आमच्या मॅनेजराक फोन केलो आनी सांगलें की हांगा तशें जाला मातशें भायर भितर तितल्यान आतां भायर भितर येयल्ली आसा. तितल्यान मागीर आमचें मशीन हाडून ती गाय आमी काडली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ब्युटिफिकेशनाचे सरकारी धोल बरेच कडेन वाजले आनी फुटले बी. पयशांचो इबाड. काणकोण नगरसे वाठारांत जाणट्या खातीर पोरूं बरें चकाचक तळें बांदलें. तळ्याचो शो थोडेच दीस चल्लो. उपरांत तळ्यांत कुशीच्या घरांतलें बुरशें उदक सांठोवपाक लागलें. हिवळाणी मारपाक लागल्यो. बदकांनी लेगीत जीव सोडलो. आमचो देविदास गांवकार दाखयता सदानंद सरोवराची दुख्खी बाजू. सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कोट्यांनी रुपये खर्च करता आनीक आतां तर ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान तर ताज्याकूय परत चड पयशे खर्च करता अशें जर म्हणलें जाल्यार अवितिकाय जावची ना. हाचें एक ज्वलंत उदाहरण म्हटल्यार काणकोणांतलें नगरशें हांगासर आशिल्लें हें तळें. हें तळें 2022 ह्या वर्सा सप्टेंबराच्या 29 तारखेर बांदलें आनीक ह्या तळ्याचें इनॉग्रेशन करपा खातीर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आयलो आनी त्या वेळार ताणें सांगिल्लें की हें तळें एक काणकोणांतलें बऱ्यांतली एक जाणट्यां बसपा खातीर एक ब्युटिफूल जागा थारतली आनी ताकाच लागून हातूंत भितर 4 बदकां घालचीं. त्याच बरोबर ह्या तळ्याच्या लागींच हांगासर 4 बाक घालचे आनी सिनियर सिटीजन जे आसा तांकां बसपा खातीर सांजे वयली एक बरी जागा सुवासीक अशी जागा हांगासर तयार जावची अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. पूण दुर्दैव आज ह्या तळ्याक जर पळयलें जाल्यार ह्या तळ्यांतलें उदक म्हणजे गोडाच्या कायलीक जशें गोड उकडिता त्या तरेची सिच्युएशन आसा आनी हाका इतली घाण वास मारता की हांगासर लागीं रावप सामकें शक्यच ना. हाच्या फाटलें कारण इतलें की जेन्ना हें तळें आशिल्लें ह्या तळ्याच्या सभोवतालीन जी घरां आसा त्या घराचें वेस्ट वॉटर जें आसा तें व्हांवन जेन्ना वचपाक जाय आशिल्लें ताचे खातीर एक स्पेशल गटाराचें प्रोविजन आसपाक जाय आशिल्लें पूण तशें तें प्रोविजन हांगासर नाच ना. आनी दुर्दैव अशें सगळें जें उदक आसा तें सगळें उदक हांगासर स्पेशल जे चॅनल दवरला ताका उदक पास करपाक त्या चॅनलांतल्यान हांगासर भितर येता. म्हणजेच जर बारीकसाणें विचार केलो ही एक हांगासरली वेस्ट वॉटराची सेफ्टीक टँक अशा तरेचें स्वरूप ह्या तळ्याक आयलां. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना अशें हांगासर खंय तळें आसता किंवा बऱ्या उदकाचे स्रोत आसता त्या वेळाचेर जवळ जवळ 10 ते 15 मिटर जवळपास खंयच्याच पद्दतीचे वेस्ट वॉटराचे डंपिंग आसपाक जायना किंवा त्याच बरोबर संडासाच्यो टांक्योय आसपाक जायना. आनी जर अशें जर सिच्युएशन आसत जाल्यार तो मेन जलस्रोत कितें आसा थंयसर ताजो परिणाम जाता आनी हांगासर होच परिणाम दिश्टी पडपाक मेळटा
हांगासर जी हांगा बदकां आशिल्लीं ती बदकांय आतां हांगासरलीं मेल्यात. दुसरी गजाल हांगासरल्यान उदक जें आसा फ्लो जावन व्हांवपा खातीर हांगासर कांयच प्रोविजन ना आनी ताका लागून ह्या तळ्याच्या सायडीन किडे पडले आनी घाण वास मारता. म्हणजे एक जे हांगासर जे तळें जावन हांगासर ह्या तळ्याक नांव दिलां सदानंद सरोवर म्हणून. हांगासर सदानंद न्ही, हांगासर सदां दुख्ख आनी सदां घाण वास अशें सिच्युएशन ह्या तळ्या कडेन पळोवपाक मेळटा. WRD जेन्ना इतले पयशे मोडटा त्या वेळाचेर ताजे अभ्यास करून ताजें मॅनेजमेंट बऱ्या रितीन करप ही तितलीच ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. पूण दुर्दैव आमचें सरकार पयशे खर्च करपाक जाय अशें म्हणून फक्त पयशे खर्च करता पूण ताज्या फुडलें तांकां कांयच पडोवन गेल्लें ना. सरकाराच्या पयशांचेंय तांकां पडोवन गेल्लें ना. हाचें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार हें नगरचें हांगासरलें तळें. आयले वेळे शी केले गेले रावपाक पळयनात. कितलो लोक थोडो तुगे हांगच्यान पटकाळच्यान येतात, माशेंच्यान येतात, तुगे गांवडीगरच्यान येतात, आगोंदेच्यान येतात, सगळे कडच्यान लोक येतात हांगा आनी मध्यस्थळां पडटा न्ही. हो भाग सद्या मध्यस्थळां पडटा. पूण येयल्ले लोक सगळे कांय लोक वतात शी कितें ताळी बांदला काय म्हणून बी गोवोरमेंटान करप न्ही हें. गोवोरमेंट कांय चवकशी करना. आमी तरी आतां लोकांनी एकट्यान अर्ज करून दिला. ना पूण घाण वास येता म्हण कितें उपाय? ते सगळें सांगून मोकळे जालें ताका. सगळे वास येता काडटा जळेर बिळेर सगळें रावपा जायना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. काब दे रामाक पर्यटक राम करपाचे वाटेर आसात. हें एक इतिहासीक पर्यटन थळ, पूण कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा नात. किल्लो पळोवपाक येतल्यांक सादी टॉयलेटीची वेवस्था ना. किल्लो दुरुस्तीक पिरंगता. भितरले वास्तूय कोसळपाक लागल्यात. एक दीस पुराय किल्लोच कोसळ्ळो जाल्यार अजब मानपाक नाका. पळयात रमेश नायक रावताचो स्पेशल रिपोर्ट. आज आमी आसा ते काब द रामा फोर्ट आनी ह्या काब द रामा फोर्टाची आज जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ही सामकी बिकट जाले कडेन आसा. ह्या जे काब द रामाचे जे लोक आसात ह्या लोकांनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या सरकाराक एक अपील केले कडेन आसा. बेगीच्या बेगीन हो जो फोर्ट आसा हो फोर्ट रिपेर करचो आनीक हांगा जे टुरिस्टांक जे फेस करूंक पडटा ते म्हणले जाल्यार हांगा टॉयलेट ना, चेंजींग रूम ना. जेन्ना हे टुरिस्ट हांगा येतात त्या टायमार हांकां टॉयलेटी वचोंक मेळना आनी हे मेळना कारणान हे लोकांली घरां मागीर सोदूं वता आनी लोक मागीर दितात. दादले मनीस खंय टॉयलेट करूंक शकता पूण जी लेडीज आसा ह्या लेडीसाक हांगा खूब त्रास जातात. त्याच बरोबर हो जो फोर्ट आसा ह्या फोर्टाचेर बरी बरी तोफो आसात. ह्यो तोफा ह्यो पुर्तुगीज कालीन आसा ह्यो सांबाळून दवरच्यो. कित्याक ती आमगेली जी पिळगी आसा ह्या पिळगेक कळ्ळी की पयलीं कशें झगडटाले आनी ह्यो ज्यो तोफी आसात ह्यो खंय खंय दवरल्यो. काब द रामा फोर्ट म्हणले जाल्यार हांगा ह्या किल्ल्याचेर जर रावले तर आख्खो जो हे आसा तो सांबाळपाचो प्रोटेक्ट करपाचो आसा. कित्याक त्या जाग्याचेर हे ज्यो तोफी आसात ह्यो त्या जाग्याचेर मांडून दवरले आनी थंय साकून ते फायरींग करताले. आज जर ह्या फोर्टाची जर भितर गेलो जाल्यार भितर कितलीशीं घरां आसात ही सगळी मॉडर्न गेल्ले कडेन आसात. आज लोक सांगता कोताक हांगा सरकार भुरग्यांक सर्वीस दिवंक सोदना. हे जर फोर्टाची भितर जर तुमी जर सारकी केली ते जर यंग जे जनरेशन भुरगीं आसात ह्या भुरग्यांक तरी सर्वीस मेळटली या आपल्याले पोट भरूंक शकतले. कित्याक हो फोर्ट जो आसा हो एक टुरिझम डिपार्टमेंटाने आपल्या ताब्यात घेवन हो हेजेर कित तरी रेव्हेन्यू जनरेट करतो. काबदेराम बरो पयलो सारको निवड जागो आनी निवड गांव आसलो. म्हणजे आतां येवन ट्युरिस्ट येवन सगळे गार्बेज घालतात. कितें खातात थिंगा उडयतात, बोतल्यो थिंगा उडयतात, केन्ना लोकांच्या कंपाउंडार उडयतात, सोरो पितात थिंगा उडयतात, आडसोरां खातात थिंगा. पयलेच्या पावसार आमचे ड्रेनेज उदक भरलें आनी भाशेन ते सोडीत जाल्यार उदक घरांत भितर सरतलें. ट्युरिस्ट येयल्यात एकटे बांदल्यान ते बांदल्यान चपात वयतात. म्हाका वाटेर कोण मेळ्ळें जाल्यार म्हाका जाता अरे बाबा हें कितें तुमगे गांवांक अशें म्हणटात. हांवें तेन्ना सांगिल्लें गव्हर्मेंटान जर कोणा जाल्यार आमी कितें करप. हे सगळे निवळ करूंक जाय. आतां हें सगळें निवळ करून सारकें क्लीन करून सोडचें. योलोजो फर्नांडीस काबदेरामचो ह्याच गांवचो. आमच्या ह्या फोर्टांत काबदेराम फोर्टांत जायतो लोक येता, हजारांनी लोक येता. तो हजारांनी लोकांक येयला म्हणटकीर तांकां भोंवल्या उपरांत तांकां टॉयलेट ना, हिंगा एक वॉशरूम ना.
की घरांनी लोक बाबडी वॉशरुमाक सोदूंक भोंवतात आनी कोणाच्या घराक वचून ती उपकार मागून ती टॉयलेटां वयता. हांव मागता हिंचो आमची जायतीं घरां बांदलेली, म्हज्या उगडासा 2 फाटी बांदलेली, ती मॉडर्न गेल्यात. हांवें हेल्टनाक देखून फोन मारून सांगलो आनी MLA मेसेज देखून घालून सांगले ती सारकी करची म्हणून. तर ते म्हाका खबर ना कित्याक लागून ते फाटी उरलाले. ते हांव मागता ही परतून रिपेर करून लोकांक सारकी सुविधा दिवची आनी तेच परी हे आमची वाट आसात, ते ट्रेडिशनल वाट आसात, तांकां पेवर्स घालचे, नाजाल्यार सिमेंट घालून बरे भाशेन लोकांक चलपाक हे दिवचे. आनीक दुसरें म्हणल्यार ही सगळीं घरां आसा ती सारकी करची. एक तर भुरग्यांक जॉब दिवंक जायना गव्हर्मेंटाच्यान, एटलिस्ट हिंगा तरी कितें करून बरें डेव्हलपमेंट करून भुरग्यांक काम दिवचें. आनी एक जाता जाल्यार वॉशरूम पे टॉयलेट करून लोकांक बरो सोय दिवची. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवप्रांत येवकार पोया उरिल्ल्यो खबरो. सांताक्रूज शाळेत शेनवारा शारिरीक आणि मानसीक भलायकीच्या हेतान सायकल रॅली घडोवन हाडली. चिमलाच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रान रॅलीचे आयोजन केल्ले. ह्या उपक्रमाक भुरग्यांचो बेस बरो प्रतिसाद लाभलो. 3 जून वर्ल्ड सायकल डे म्हूण मनयतात. आयची युवा पिळगी मोबायलांनीच व्यस्त आसता. देखून भुरग्यांमदीं भलायकी तशेंच पर्यावरणा विशीं जागृताय घडोवन हाडप हो हे रॅली फाटलो मुखेल हेत आसलो. रॅलीक फादर रिचर्ड पिनेरो आणि सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरा मुखेल सोयरे म्हण हाजर असले. पळयात काय खीण. This is in commemoration of the World Cycle Day, which was on the 3rd of July. Now, as you know, today we have this issue of climate change and trying to have the climate change to be controlled through our different actions. And one important thing is the pollution that we cause. So this concept of the cycle rally is in relation to this program of climate change we have in the health services. And one of the main reasons is when you go cycling, it is good for your health, where you keep your exercise level good, helps in controlling diabetes, pressure, other diseases. And also we are keeping our environment clean because the pollutants because of all these vehicles is going to be reduced. So we should encourage this habit of cycling, and for that reason health center, primary health center Chimbal has organized along with village panchayat Santa Cruz this rally. What made you have children at this? Yeah, the children are a very important source of educators to our society. So any of our programs actually we go to the children. We found the greatest message going to the people. That is one reason. And secondly, children are our future. So if we inculcate in them the good habits, I think we can go a long way. सायकल रिलेन पार्टिसिपेट केला आणि ते ऑर्गनाइज फ्रॉम हेल्थ सर्विस किड्स हेल्थ सेंटर. तुमकां कितें दिसता सायकल चलोवन जिवाक? म्हणल्यार जिवाक हेल्दी दिसता आनी सायकल चलयल्यार जिवाक हेल्दी दिसता आनी सायकल चलोवपाक तेका आमी हेल्दी आयिल्ले. आनी तूं कसो येता सायकलीन येता इस्कॉलाक? हांव केन्ना केन्ना सायकल करता आनी सायकल हेल्थाक बरें. तुमी चलोवपाक जाय हेल्थाक आनी ते एक्टिविटी बऱ्यो आसा सायकलीक. आमच्या हेल्थाक बीन पांयाक बीन ते एक्सरसायज जाता आनी बरें आसा ते हेल्थाक. तेका आमी हेल्दी आसा. थँक्यू. सांताक्रूज हायस्कुलान आयज आमी वर्ल्ड सायकल डेची रॅली दवरलेली आसा. 3 जून हो वर्ल्ड सायकल डे म्हणून मनयतात. ह्या निमतान आमी ही आयज रॅली दवरलेली, सायकल रॅली दवरलेली, जेणे करून आयच्या जनरेशना मदीं एक्सरसायजाची, सायकलिंगाची, वॉकिंगाची तेंच्या मदीं जागृताय जावची आनी ही जी नॉन कम्युनिकेबल डिसिजीस आसात लायक डायबेटीज, हायपरटेन्शन ह्या सारक्या दुयेंसां पासून तेंच्यांनी पयस रावचे. ही दुयेंसां तेंच्या पासून पयस वचची. ही जागृताय आमच्या आयच्या तरणाट्यां मदीं जावची, जेणे करून हे तरणाटे फुडले एक बरे नागरीक जातले, सुदृढ नागरीक जातले. त्याच बरोबर 5 जून हो एनवायरॉन्मेंट डे म्हणून मनयतात. त्याच निमतान
आयज आम्ही आईच्या तरणाट्यामध्ये प्लेजूय घेतली, ज्याच्या तर्फे त्यांच्यामध्ये जागृताय जातली की प्लास्टिकाचो वापर, नितळसाण ही कितली गरजेची आसा, प्लास्टिकाचो वापर कमी करप कितलो गरजेचो आसा, ही सगळी जागृताय त्यांच्यामध्ये जावपा खातीर, लोकांमध्ये जावपा खातीर ही आम्ही आयज रॅली काढलेली आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. या सप्तकाच्या शेवटाक गोंय सुकें उरपाची शक्यताय आसा. कांय कडेन पावस शिरशिरू येता. दनपारां मळबात कुपां दाटलेली. सांजे कांय कडेन वावझड मारूं येता. हवामान विभागाचो हो अदमास. सप्तकाच्या शेवटात घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय ना, पूण फुडल्या सप्तकात राज्यात व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता. आयतारा सांज वेळार कांय सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशें IMD सांगता. दनपार मातशी सुकी उरतली. मळबात कुप्पा आसून लेगीत तापमान 34 मेरेन वाडूं येता. आयतारा उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोट धन्यांक गोंयच्या दर्यादेगे खातीर सगळ्यो शिटकावणी सदळ केल्यात. आयतारा पावस शिरशिरपाची शक्यताय. फुडल्या सप्तकात गोंयांत घोग्यांनी पावस. आयतारचे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. गोंय दर्यादेगे वयल्या बोट धन्यांक कसलोच अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयच्या तळागाळाचो आवाज गोवा 365 मोग आसचो.